हे लवाद जे आसा हे पाणी वाटप करताले निश्चित आसा. जायते लोक सांगता की आमी थेंबभर उदक घेवचें ना. आमी विसरूंक जायना की प्रत्येक राज्यात 3 राज्यांत न्हंय वयता म्हणजे 3 राज्यांक ह्या न्हंयचेर हक्क आसा. ते आमी मान्य करून घेवपाक जाय. पूण आमी सुरवातीक अशी भुमिका घेतली आसा की म्हादयचें उदक आसा हें म्हादयच्या पात्रांतूच वापरूंक जाय. कर्नाटकांत हें उदक जें आसा तें दुसऱ्या तरेचें खोऱ्यान येयल्लें आसा. उदक जें आसा तें त्याच खोऱ्यान वापरपाक मेळटा आनी हें आमच्या गोवा सरकारान वारंवार ताका स्पश्ट केल्लें आसा की उदक जें आसा त्याच खोऱ्यान वापरपाक जाय. तें मलप्रभेच्या खोऱ्यान वचपाक जायना. हो प्रश्न जो आसा तो अत्यंत गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा आनी गुंतागुंतीचो जाल्ल्या कारणान आमी सगळ्यांनी आमच्या लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमांतल्यान जे दबाव हाडून तांकां ह्या प्रश्नाची जाणीव करून दिवपाक जाय की तुमी आतां सद्या एक गोष्ट केल्ली आसा. ती गोष्ट म्हणजे म्हादई पाणी वाटप लवादाची स्थापना केल्ली आसा. म्हादई पाणी वाटप लवादाचो निर्णय आतां जावपाचो आसा. तो पर्यंत थारात आनी मागीर ह्या संदर्भात कितें आसा ती भुमिका स्पश्ट करा. कर्नाटक हो दुश्मन न्ही. तुमचे वॉट एव्हर यू आर तुमचे पॉलिटिक्स काय आसा कितें आसा तेच्याशी आमकां काही भागलेली ना. आमकां ठोस एश्युरन्स जाय. लोकांक ठोस एश्युरन्स जाय की ह्या लँडाचे इम्पॅक्ट जे आसा पळय ते कशाय पद्दतीन ह्या लढ्याचेर जावचो ना हो मुद्दो आसा. आणि म्हणून हो मुद्दो जो आसा पळय तो गांवांनी वचून आमकां समजूचो पडटा.